न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। आयच्या दिसा आतां पर्यंत कितें म्हत्वाचें घडलें आमी जाणून घेवया आमचे सब एडिटर्स आनी एंकर्सां कडल्यान। सगळ्यात पयलीं या सुशांत गावस हाचे कडेन। रागाडा न्हंयच्या प्रदुशणाचो विशय तुमकां खबरच आसतलो। फाटल्या एका म्हयन्या सावन हो विशय गाजत आसा। आयज खासा ग्रामसभा आपयल्ली रागाडा न्हंयचे बाबतींत पंचायतीन कितें पावलां उबारल्यात काय म्हणून। जेन्ना थळाव्या लोकांनी एकार एक प्रस्न उपरासले तेन्ना अशें दिसून आयलें की पंचायतीन खरेपणी जे प्रदूषण जाल्लें ताचेर कांयच एक्शन घेतिल्ली ना आनी तांच्यांनी आपली चूक मानून घेतली। दुसरे वटेन कांय थळाव्या लोकांनी एक्शन घेवची म्हणून जेन्ना पंचायतीक लेटरां बरयल्ली ते लेटर खंय जे पंचायत सेक्रेटरीन एक्सेप्ट करूंक ना, तिचेरय लोकांनी फोग काडलो आनी आतां खंय तरी पावलां उबारपाचे दिश्टीन पंचायतीन फुडाकार घेतला। जे कोणी जे नुस्तें पोसपी प्रकल्प बांदिल्लो ताका एकच परमिशन दिल्लें खंय एकच पोंड बांदपाक, पूण प्रत्यक्षात तिणी खंय 6 ते 7 पोंडां बांदली आनी हाचेर पंचायतीची कसलीच नजर नाशिल्ली। दुसरे वटेन ताजे कडेन ट्रेड लायसनूय नासलें खंय। हो जो प्रकार आसा तो तुमकां सविस्तर बातमी जी आहा ती 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आयतार हो ग्रामसभेचो दीस आसता। प्रत्येक ग्रामसभा आमी तुमच्या मेरेन पावयता। ही ग्रामसभा आयच्या 7च्या आमच्या बुलेटिनाक तुमी सविस्तर पळोवची। आतां ह्या उशा कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आता लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या आनी भाजपाच्या उमेदवारी जे आसा ते भोवमतांनी वेंचून हाडपाचो जो दावो प्रियोलचो आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडेन केल्लो आसा आनी फाटले 6 म्हयने जाले लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलेलें आसा। आनी जो काल मंत्री सुदीन आनी आरजीच्या कार्यकर्त्यां मदीं वाद जाल्लो तेजेरूय ताणें उलयल्लें आसा। सो ही जी बातमी आसा तुमी 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवची। आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार जे EVM मशीन आसा ते बंद करात आनी लोकशाय वाचयात अशें कांय संघटनांनी आनी राजकीय पक्षांनी आवाज उठयला आनी ह्याच संदर्भान कांय राजकीय पक्षांनी पुलीस स्टेशना वचून कागाळी केल्या आनी ह्याच संदर्भान आतां सोमारा फाल्यां आझाद मैदानाचेर लोकांक उलो दिलो आसा की येवन तांच्यांनी ह्या जी सभा जातली तेका वांटेकार जावचें आनी खंय तरी हे लोकांच्या मतान ती जागृताय करतात। ह्यो ज्यो बातम्यो आसात त्यो दोनी तुमी 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो। EVM म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीन हाका आमी विरोध जाल्लो पळोवपाक मेळटा। ह्या संघटनेन फाल्यां आझाद मैदानाचेर एक सभा आपयला। त्या सभेक मुजरत येवचें अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। आतां ह्या उत्तेजा कडल्यान बातमी जाणून घेवया। आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज काणकोण आगोंदाच्या आगोंदेश्वर देवळान चोरी जाली। सुमार 2 लाखाची माल फरायल्ल्याचो दावो हेंच्यांनी केलो, देवस्थान समितीन केलो आनी फॉरेन्सीक टीम घडणूक थळार पावले ते फुडलो तपास तेजो जो आसा न्हू तो सुरू आसा। आनी दुसरी जी बातमी ते वळवय वाठारांतली आसा। फोंडचे बाट वळवय हांगातले लोक सद्या उदका खातीर वळवळे काडटात। दर वर्सा ही स्थिती जाता तांची। फेब्रुवारी म्हयनो सोंपलो की मार्च म्हयनो लागलो की हीच स्थिती जाता। लोकांक टँकराच्या उदकाचेर सद्या निबून रावचें पडटा आनी तशेंच थंय ज्यो टांकयो बांदल्या सरकारान पूण ते टांकयो आजून वापरूंक दिवंक ना, ते वापरावी नेट आसा। सो ते टांकयो कार्यान्वीत करच्यो आनी तशेंच जी उदकाची पायपलायन आसा ती पोरणी जाल्या, खूब पोरणी जाल्या, ती बदलची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ह्यो तुमकां दोनूय बातम्यो सांजच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। उत्तेजान सांगिल्ल्यो दोनूय बातम्यो म्हत्वाच्योच आसात। चोरी आनी उदकाची समस्या ही दिसान दीस म्हणजे उदकाची समस्या दिसान दीस वाडत आसा। खंय ना खंय उदकाचो उणाव हो जाणवतात आनी चोरी ही घडटातूच म्हणून हाचेर कितें तरी सरकारान उपाय येवजण काडपाची गरज आसा। एक तर पुलीस पेट्रोलिंग तरी रातच्या वेळार करपाचें भोव गरजेचें। आतां ह्या ऐश्वर्या कडल्यान बातमी जाणून घेवया।
आयची जी बातमी आसा की आतां लोकसभे निवडणुकीचे फाटभुंयेर भाजप सरकारान पंचायत चलो आंदोलन सुरवात केलें. ह्याच आंदोलनाक मंत्र्या कडल्यान आनी लोकां मदीं मातशे वाद जाल्ल्यान हेजेर काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स अशें सांगता की हे आंदोलन हे जे पंचायत चलो हे आहात ते पुराय अपयशी थारला आनी तशें त्या लागून हे सरकाराचेर भाजप सरकार मारक पडटा. हेची बातमी आतां तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो थोडक्यात बातम्यो. ह्यो सविस्तर पळोवपाक आमचे 7चे बुलेटीन पळोवचें मुजरत आनी 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवचें. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडाळकारा आनी हर्ष नाळेकारा सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. खरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. दिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.